म्हापशेच्या तार न्हंयेत गणपती बुडयता ती सुवात निवळ करपाच्या कामाक सुरवात जाल्या। हळडणचो आमदार कार्लोस फेरेरान फुडाकार घेवन हे काम सुरू केला। ह्या कामा खातीर उदका स्रोत खात्यान मशीन दिलां। ही सुवात निवळ करतकीर बस्तोडा आनी पोंबुर्फाय गणपती बुडयता ती सुवात निवळ करून दितले अशें ताचें म्हणणें। आज आमी बास्तोरा तार जंक्शना कडेन आमचे म्हापसा रिवर आसा ती ब्रिजी पोंदा डिसिल्टिंग चालू जाला। हांवें सुभाष शिरोडकाराक फोन केल्लो आनी सांगलो आमचे गणेश विसर्जन जाता हिंगा आनी मातशें ते डिसिल्टिंग करूं जाय। प्लस आमचे वॉटर हायसिंथ आसात ते आनी ग्रो जाले आनी फुडें आयले आनी भरपूर प्रॉब्लम जाता लोकांक आनी देखून तेणें आतां पयले पाटी नॉर्थ गोवा एम्फिबियन मशिनरी धाडला। ते उदकां वयता आनी उदकांसून सगळें डिसिल्टिंग करता। ते वॉटर हायसिंथ आसतात ते काटले एंड आय एम व्हेरी हॅपी दॅट द वर्क हॅज बिगन। पयले जागे म्हणल्यार हिंगा कोतात, मागीर नेक्स्ट आमचो बास्तोरा विसर्जन ते जागो आहा थिंगाय कोतले एंड हांवें आनी 2 जागे मागलोले, उस्कोयचे मागलोले आनी पोंबुर्फा आनी ते कितें जाता थिंगा लॉंग बूम जाय। आतां ते मशीन हाडपा फकत असले व्हडले क्रेनीचे बसयता आनी हाडटात। आमकां प्रॉब्लम जाता की ते आमचे वायर्स आहात आनी वायराचे प्रॉब्लम जातले। मशीन टच जाल्यार तांकां शॉक येतले नाल्यार वायर पडले। आमकां विदाउट पावर आमकां नाका लायट फेल जाल्ली म्हूण। सो वी आर ट्रायन टू वर्क आउट अ सोल्युशन की बेस्ट जातलें आमगे लोकांक। वी कॅन ट्राय टू प्रोवायड सम रिलीफ फॉर देम बिफोर विसर्जन। वी वील डू इट डेफिनेटली। आमी ट्राय करतले दुसरी सायडीन पासून पोंबुर्फा हाडपा थ्रू इकोशी म्हूण थिंगाय वायर तेंकतले म्हूण पळयला आमी। सो वी आर ट्रायन टू सी वॉट एल्स वी कॅन डू। बेश्टे मशीन हाडले आनी दाखयले आनी गेले म्हूण जायना बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉंग आर्म। ते लॉंग बूम म्हणल्यार लॉंग आर्म आनी तें करून मागीर काम जातलें। So I'm happy. I want to thank Honorable Minister Subhash Shirodkar for this work because immediately he has sanctioned it. Our Chief Engineer of WRD Badami, Magi Amso EE Nazareth was Sudesh Parulekar AE and Amso Avinash Rasgaonkar. As a team they have worked and he sogle alde begin korpak and I'm happy this work has begun.